तुझ्या ब्युटी मुझे मन झाला नॉटी मोगाच्या लारांनी फसला चिंतून दिसांनी राती. एक बोबळें लांबशें एक काण गेलें. बोबळ्यांक काण घेवन घरा गेलो आनी पयलें रान्नीचेर शीत दवरलें. तें शीत इतलें मोव जालें की तें वोर्न ताच्या दाट आसतालें. Dore미fa Creations presents Konkani Utsav, sponsored by कोंकणी उत्सव. हॅलो एव्हरीवन. कोंकणीतल्या मेगा एंटरटेनमेंट सिरीज कोंकणी उत्सवाच्या आयच्या आंकड्याक परत तुमका माया मोगासो येवकार मागता. हांव तुमची मोगाची होस्ट बबिता पिंटो. तरण्या पोरण्या कलाकारांच्या सहमिलनान गुंतलेलो आयचो आंकडो पेश करूंक आमी भोवसड उत्साहीत आसा. गळ्या विणे लेट्स गेट रोलिंग. सुमार 50 वर्सां आदी अमर कोंकण कोगोळ विल्फी बिंबसान घडलेले सुमधूर पद येदोळ तांच्या खंयच्याय घोवळ्यांत रेकॉर्ड जावंक नातल्या तसले लग्नाच्या संदर्भार होकले खातीर खास करून गांवच्या तसले भोव अर्थभरीत पद रोजा गांवक आयती जाल्यांत एक खास डुओ कोंकणी संगीत संवसारांत परजळची जोडी बोबयण्यो मरीना फर्नांडीस आनी मरिटा कोरेया हांचो सुमधूर ताळो हर एक संगीत प्रेमीक वळखीचो जावन आसा. मंगळुरांतल्या बेंदूर फिर्गजेंत जल्मोन वाडोवन बेंदूर फिर्गजेन मात्र न्हय दियेसजे मट्टार मंगळूरच्या डॉन बॉस्को सालांत कोंकणी नाटक सभेन मांडून हाडच्या गायन स्पर्धांनी वांटो घेवन भुरग्यापणांत तावन सवार इनामां जोडलेली कीर्त तांची जावन आसा. आज ह्या बोबयण्यांचो सुमधूर गायन कोंकणी उत्सवांत आयकुनचे भाग आमचे जाला. तांच्या ताळ्यांत सजल्ले पयले फावटी कोंकणी उत्सवांत रेकॉर्ड जाल्ले पद केवळ तुमच्या खातीर आज आमी पेश करता. हो अवकाश आमकां करून दिल्ल्या कोंकण मायना मीना रबिंबस आनी कुटुंबाक सांगतासो मंगळूरचो अव्वल दर्जेचो म्युझिक डिरेक्टर जावन आसच्या जॉस्विन पिंटोक आमी भोवसड आभारी जावन आसा. डोळ्यान तुका
पदाबाटल्या प्रदर्शनाक आयतो जाला दुसऱ्या पावटी कोंकणी उत्सव कार्यावळीची सोबाय सोडोवच्याक कोंकणी संगीतात हे भोव चड व्हड आसो एक तरनो प्रतिभावंत कलाकार ऑस्विन रेबेलो आणि तो आता सादर करता विन्सेंट फर्नांडिस हाणे घडलेले एक मजेदार पद ओ मुझे ब्युटी आणि ह्या पदाची ब्युटी सोडोवच्याक नाचांत ऑस्विनाक सांगा दितात डान्सिंग ड्युओ ॲलिसन आणि ॲबिगेल पेरिस. कोंकणी उत्सवांत प्रसार जाल्ल्या पयल्या प्रदर्शनांत मुजी भास कोंकणी पदांत ती पयले पावटी फीचर जाल्ली जावन आसात. हांची विशेषता कितें म्हळ्यार तांच्या पदाची कोरिओग्राफी टिम्स मेळून करतात. हांच्या बरोबर हांच्या आवय बापयकी कोंकणीचे भोवसड मोग आणि अभिमान आसून तांकां भोवस प्रोत्साह आणि पाठिंबो दिते आसात. ऑस्विन, ॲबिगेल आणि ॲलिसन आता पेश करतात मुखले उडते पद. एन्जॉय द सॉंग. ब्युटी मुझे मन जाला नॉटी मोगाच्या लारांनी फसला चिंतून दीस आनी राती. ओ मुझ्या ब्युटी मुझे मन जाला नॉटी मोगाच्या लारांनी फसला चिंतून दीस आनी राती. फुगरे घाल तुझे मन मुझे सांगता फुगरे घाल तुझे मन मुझे सांगता वंडाक कशे समजोनचे आशेता दिव मोगा किस तुका बाय. ओ मुझ्या ब्युटी मुझे मन जाला नॉटी मोगाच्या लारांनी फसला चिंतून दीस आनी राती. ओ मुझ्या ब्युटी. मुझ्या मोगाची तू गोबीर मोद कर मुझ्या बोटाक मुदी घालूंक अवकाश कर. ओ मुझ्या ब्युटी मुझे मन जाला नॉटी मोगाच्या लारांनी फसला चिंतून दीस आनी राती. फुगरे घाल तुझे मन मुझे सांगता फुगरे घाल तुझे मन मुझे सांगता वंडाक कशे समजोनचे आशेता दिव मोगा किस तुका बाय. ओ मुझ्या ब्युटी मुझे मन जाला नॉटी मोगाच्या लारांनी फसला चिंतून दीस आनी राती. ओ मुझ्या ब्युटी. आणि ह्या मजेदार पदापाटल्यान तुमकां आपल्यो खाण्यो सांगच्याक आयते जाल्यात एक मल्टी टॅलेंटेड व्यक्ती कोंकणी भास संस्कृती मुखारसून व्हरच्याक वावुरचे आमच्या सर्वांच्या मोगाचे जेरी डिमेलो बेंदूर. चॉकल्स अँड टेल्स पार्ट 1 हाच्या पॉप्युलॅरिटी उपरांत ऑन पब्लिक डिमांड पार्ट 2 घेवन तुमकां हसोवच्याक परत आयते जाल्यार जेरी. लेट्स गो. हांव गांवांतावन मस्कताक पावलो बऱ्या फुडारा खातीर आनी मस्कता साबार वर्सां आशिल्लो बरेंशे एक सोबीत व्हरतो गांव आनी ते मस्कतांतले दीस हांवें केदांच विसरोवचे बरी नात.
हांव सुरवेर गेल्ल्या सुरवेर आमी केदाळे दनपारां रातीचें हॉटेलांत थंयसर जेवचें आसलें ते दाळ आमकां अरबुटपी रेस्टॉरंट ऑल बीन सल्डानाचें बारी आमकां एक मोगाचें अशेंच आमी कलिग्स अशें उलयताना कोणांगी सांगलें जरी तूं काल्याक हॉटेलांत जेवताय सदांय कित्याक तुवें रांदून वचो म्हणून कित्याक म्हाका रांदया म्हणलें एक मन जालें सो त्या दिकेन ऑफिसांतल्यान हांव घरा येता आसतना एका मलबारीच्या दुकानाक वचून एक बोबळें लांबशें एक काण गेलें बोबळें काण घेवन घरा गेलो आनी पयलें रान्नीचेर शीत दवरलें तें शीत इतलें मोव जालें की तें वोर्न ताचें की दाट आसतालें जावं दी तें शीत जालें ताचे उपरांत मिरसांग कट केली ताच्या उपरांत इल्लो पियाव कट केलो मागीर तेल रेडी केलें आनी आतां हांवें तें बोबळें कातरतना कालें पळोवचें भितर सगळें तांबडें मागीर म्हाका कळ्ळें हें हांवें हाडिल्लें बोबळें न्ही हें वॉटरमेलन काळिंग म्हणून म्हज्या जिवितांत हांवें पयले फावटी पळयल्लें तें लांब काळिंग म्हज्या जिवितांत हांवें पळयलां काळिंगां ती कारकोळची ती रावंड काळिंग तशें दीस पाशार जाले आनी एक फावटी म्हाका ड्रायव्हिंग लायसन्स जाय जें आसलें आनी म्हाका आमच्या कंपनीच्या PROन त्या ड्रायव्हिंग लायसन्साक एका दिसा येलें आनी मे असो म्हयनो तुमकां गोत्ता आसा गल्फांतली दग आनी त्या दगेंत इतलें वोत कारेकाट्टू वोत आनी म्हजे कडेन हांवें कुलींग ग्लासी घालून घातलें हांव गेलो त्या ड्रायव्हिंग सेंटराक थंय वेता आसतना थंय ताणें म्हाका PROन शिदा भितर येलें आनी गेल्ल्या परां म्हाका कांय टायम मेळूंक ना शीद ताणें वचून कदेलार बसयलें बसून त्या बोर्ड आसा आनी ताचेर हांवें अक्षरां वाचूंक आसात पूण म्हाका भितर कितेंच दिसना सगळो बोर्ड सगळो ब्लँक सो मागीर तो इन्स्पेक्टर हांव थंय बसलां तो हांगा मुखार आसा आनी ताची बॉडी काणून ताणें बोर्डाक दवरल्या आनी बोर्डाक दवरन तो त्या बोर्डाक पळयना तो म्हाका पळयता आनी म्हाका कांय दिसना सो म्हाका हांवें एक आलोचन केली आतां तो त्या बोर्डाक पळयना सो त्या देखून ताका तो पळयना म्हणलें खंडीत तो बोर्ड असो टक्क करून आवाज जाताना हांवें ई म्हळें पुर्तून आवाज केलो एन म्हळें ताच्या उपरांत पुर्तून आवाज केलो ओ म्हळें ताच्या उपरांत आनी एक आवाज करताना क्यू म्हळें तितल्यार तो म्हणलो येला पास म्हणलो आनी ताणें म्हाका वचूंक सांगलें सो भायर हांव येता आसतना सो म्हजो पियावो म्हणटा आतां कुल्लो घालता हांवें ताका सांगलें थँक्यू म्हणून मागीर ऑफिसाक पावलो मागीर हांवें ताका सांगलें म्हज्या PROन म्हाका सांगलें कुल्लू घालतान थँक्यू म्हाका ताणें कॉंग्रॅच्युलेट केलें तूं म्हाका म्हळ्यार एबी नातली आनी त्या देखून तो म्हणालो म्हजे इश्ट म्हणालो सो त्या देखून तूं काले म्हणटाय सायबा कुल्लू घालतान म्हळ्यार तुवें सांगलें पुरा मिस्टेक म्हणून तशी गजाल म्हज्या ड्रायव्हिंग लायसन्साची अशें दीस पाशार जाले आनी म्हजो एकलो इश्ट आसलो अशोक म्हणून आनी तो भारी एक भंगार मनीस आनी अशोकाक एक संवय खंयचेंय जाल्यार तो आपणाक क्रेडीट काण घेनातलो खंयचें एक ऑफिसांत काम जाल्यार खंयचें एक सक्सेस आसल्यार ताका कॉंग्रॅच्युलेट म्हणटाना तो म्हणटलो ना जेरी म्हजें कांय ना म्हजे एक तो दोगी एसिस्टंट आसात पुरा तांणी करचें आनी तांचें सक्सेस म्हजें सक्सेस म्हणटालो तशें खंयचेंय जाल्यार जावं दी परतून ताका एक फावटी प्रमोशन जालें आनी प्रमोशन जाताना हांवें ताका सांगलें कॉंग्रॅच्युलेशन अशोक बरी खबर ना जेरी म्हाका कांय प्रमोशन मेळ्ळां जाल्यार म्हजे दोगे एसिस्टंट आहात ते भारी बरे मनीस सो तांचे वरवीं तांच्या हार्ड वर्कान म्हाका हें सक्सेस अशें म्हणून दीस पाशार जाले थोड्या तेंपान तो दुबय गेलो दुबय वचून एक दीस ताणें दुबय वचून एक बिझनेस सुरू केलें आनी म्हाका कळयत आसलें आनी ताच्या उपरांत एक दीस ताणें म्हाका कॉल केलें ताका तो म्हणालो जेरी एक बरी खबर आसा म्हणालो हांवें सांगलें बरी खबर सो भारी बरें खंयचें नवें बिझनेस मेळ्ळें गे तुका न्ही जेरी नवें बिझनेस न्ही मागीर आनी खालें एक बारी प्रॉफीट जालो गे न्ही तें न्ही जेरी म्हजी पतीन विन्या हा पळय ताची बरी खबर आहा म्हाका भारी एक संतोश जालो आतां एक बरी खबर म्हणटाना आतां म्हाकाय 4 भुरगीं एक कोणी एक अशें बरी खबर दिताना म्हाकाय संतोश जातालो हांवें ताका सांगलें कॉंग्रॅच्युलेशन्स अशोक भारी एक बरी खबर आनी ताका सुवायेच्या बळार म्हणालो जेरी म्हजें कांय ना जेरी हांवें कांय केल्लें ना हे म्हजे एसिस्टंट आसात पळय ती तांची कामां म्हणालो म्हाका आयकून वास आसा की आनी अशें म्हज्या जिवितां सबार हास्य भरीत घडितां घडल्यान हांव मस्कतावन गांवाक गेल्लो म्हज्या काजाराक
आनी हांव कावा गेल्या उपरांत 1-2 दिसांनी म्हाका एक कडेन इन्विटेशन परत दिवंक आसलें आनी त्या सांजेर म्हाका एक काजाराचें आपोवणें आसलें. व्हंकले गेल्या पडटेनी म्हाका काजाराक सांगलें आनी व्हंकलेची म्हाका बरी वळख आसली. तशें हांव घरा गेलो त्या दीस इन्विटेशनां थोडी दिवन घरा पावलो. घरा वचून न्हांवन हांव न्हेसोन रिक्षादन सीदा कॅथलीक क्लबाक गेलो. कॅथलीक क्लबाक वचून रिकता आसतना पळयतना थंय प्रेजेंटेशन चलता. त्या दाडा प्रेजेंट्स आसतालीं आनी लोक लायनीर रावला. सो त्या देखून हांव सीदा वचून लायनीर रावलो. लागीं येता आसतना व्हंकलेक पळयतना व्हंकल म्हज्या वळखीची न्हय आनी म्हाका खात्री जालें हें काजार म्हाका ताणें आपोवना. लोतयेन तावन पांय निसरून हांव सीदा रिक्षा धरून डॉन बॉस्को हॉलाक गेलो. डॉन बॉस्को हॉलाक वचून येता आसतना थंय भलायकी मागतात. सो न्हवरो आसा व्हंकल आसा आनी पळयतना व्हंकल म्हज्या वळखीची न्हय. हांवें चिंतलें की मिस्टेक जाला. सो त्या देखून कांय दुसऱ्यांत हॉल आसतलें म्हणून थंय हांव रिक्षा धरून हांव सीदा वालेंशिया हॉलाक गेलो. वालेंशिया हॉलाक वचून हांव दारवंता कडेन रावलां. पळयतना न्हवरो इशीन तिशीन गुंता आनी व्हंकल दिसना. हांवें चिंतलें व्हंकल कंडी जावन तिका साड्याक व्हेला म्हणून साडो न्हेसो. ताचे उपरांत पयशिल्ल्यान पळयतना ते एका कॉर्नराक बँड चलता आनी बँड म्हजो तापतो मित्र क्लॉड आमर क्लॉड. आनी थंय वचून सीदा हांव क्लॉडी कडेन गेलो आनी हांवें क्लॉडी इतलें सांगलें आशाचें काजार म्हणून. तितल्या तो म्हणालो आशाचें काजार फाल्यां जेरी टावन हॉलांत. तितलें आयकून हांवें ताका कितेंच सांगूना. ताचे ओठो उलयलो. ताचे उपरांत ताचे सांगता म्हाका काजाराक आपोवन घातलें जाल्यार जेवलो आनी थंय तावन हांव भायर येयलो. मोगाचेनो आयचो आंकडो संपोवचो वेळ आयला. तुमी दिवच्या मोगाक आनी प्रोत्साहाक आमी सदांच आभारी जावन आसा. असो आमचो तुमचो मोग आसूं दी म्हणून मागून मुखल्या आंकड्यांत परत मेळटले म्हणलें बासयता. तवळ पर्यंत स्टे क्युरियस, स्टे इन्स्पायर्ड अँड मोस्ट इम्पॉर्टंटली स्टे सबस्क्राइब्ड. दिस इज बबिता पिंटो सायनिंग ऑफ. सवेस्तांक देव बरें करूं.